page 5. A10, page 5. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. म्हज्या भयणी बाबांनो, हे पवित्र गोड फावो ते परी समारंभूंक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. आनीक देवाचे काकलुती कुलो मारून सांगातान म्हणुया, सोर पदवेदार देवाक आनीक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या वचपाक घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. आयच्या दिसा आखे पवित्र सभा भाग घेवन जो आमारे व्यानी हाचें समरण करतात. ह्याच्या मिसाचें इतिहास हांव भेटयलां. चोकी झेवियर दुरादो हाका सासणीक थारोवन मागचे खातीर. तेच परी आपल्या वाडदिसा समयार मागूंक लायता मॅगलिना आल्मेडा. आपले बरे भलायकेक पासत मागूंक लायता ट्रेवर फेर्नांडीस आनी सांतान. व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या ह्या फामिली पासत मागात. झेफेरिनो कार्दोजो, मिगेल फेर्नांडीस, सेल्विन फेर्नांडीस, आग्नेलो फेर्नांडीस, आतोन झेवियर फेर्नांडीस, ट्रेवर फेर्नांडीस, मायकल फेर्नांडीस, विन्संट फेर्नांडीस, आग्नेलो सिक्वेरा आनी पावलो सिक्वेरा. आयच्या दिसा आनी जायतीं जाणां आपलो वाडदीस लग्नाचें वार्शीक वरोस वा हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां पिडेंत कश्टतात, जावं घरा लागीं हॉस्पिटलांनी
जावं आज टेस्टाक वेची आसात चॅकअपाक वो ऑपरेशनाक तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. ह्या वर्साक देवान आमकां आपले काकलुतीन फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आयज खेरीतपणी जेन्ना बागेवन सोमारीची फोरो पाळटाव तेन्ना ह्या फिरगोचेंत वावरतल्या पादविकाराक फादर कायतानाक आनी म्हजे पासत मागात. तेच परी आमच्या आदीं जे कोण पाद्री हांगासर वावर करून गेल्यात तांचोय उगडास करून तांच्या पासत मागात. जे कोण मेल्यात तांकां सासणाचें सूख मागात. आनी ह्या वेळार ओगेपणान तुमची खासगी इंतेसांवां तुमच्यो गरजो देवाक सांगात. सोर पदवेदारा आनी काकलूत सारा देवा यादनीक बागेवन जो मारे वियानीक ताचे गोवडीक हुरबेंद तुवें अजाप फोन केलोय. ताचे विनोतीन आनी देखीन आमी भाव भयणाक जेजू क्रिस्ता पासत मोगान शिकूंक आनी तांचे बरोबर सासणाचे मोहिमेक पावूंक आमकां फावो कोर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरेमेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोराचें उतर जेरेमेसाक अशें पावलें. सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, हांवें तुका सांगल्यान ती सगळीं उतरां एका पुस्तकार बरोवन दवरूं. कित्याक सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजे दुखीक ओकोद ना आनी तुजो गाय पेकपाचो न्हय. तुका सगल्यांनी सोडला, तुज्या गायाक ओकोद ना. तुका बरो करूंक आनीक उपाय ना. सगळे तुजे मोगी तुका विसरले. ते तुजी खबर घेनात. कित्याक दुस्मान दुस्मानाक कोत्ता तशें हांवें तुका मात दिला. तुका बरीच कास लायली. कित्याक बोव व्हड तुजो गुन्यांव. मेजूंक लेगूंक जायना तितलीं तुजीं पातकां. तो तुजे दुखी पासत कित्याक रडटाय? तुजे दुखीक ओकोद ना. तुजो गुन्यांव इतलो व्हड देखून तुजीं पातकां इश्पा बायलीं देखून हें सगलें हांवें तुका केलां. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, आतां हांव जाकोबाचें थुंबू नव्यान उबें कोत्तलों आनी ताच्या घराची दया कोत्तलों. आपल्याच घोटनाचेर शार नव्यान बांदून येतलें आनी राजवाडो आसलो तसो आपल्या जाग्यार नव्यान उबो जातलो. ताच्या तोंडांतलीं भायर सोदतलीं दिनवासाचीं गितां आनी खुशालकायेचे उलास. हांव ताची संख्या वाडयतलों आनी ती आनीक देंवचो ना. ताका मान दितलों, किकोंत कोचो ना. आदीं आसल्यो तश्यो आतांय तांच्यो पूत धुवो आसतल्यो. तांचें मंडळ म्हजे मुखार तीर उरतलें. तुमकां दुमाळो दितात तितल्यांकूय हांव दुमाळो दितलों. तांचोच एकलो एक तांचोच फुडारी जातलो. तांचेच मदलो तांचो अधिपोती उपजतलो. हांव ताका लागीं हाडटलो आनी तो म्हजेशी येतलो. नाजाल्यार आपलो जीव संकटांत घालून म्हजेशी लागीं सरूंक कोणाक तांकोत? अशें उलयता तो सोर्वेस्पोर. तुमी जातल्या म्हजी पोरजां आनी हांव जातलो तुमचो देव. सोर्वेस्पोराचें उतर. आमचो जबाब. सोर्वेस्पोर शिवनासार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. सगळीं म्हणुया. सोर्वेस्पोर शिवनासार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जेन्ना सोर्वेस्पोर सियोनासान नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो तेन्ना राष्ट्रां सोर्वेस्पोराच्या नांवाची भुक्ती कोत्तलो आनी प्रिथ्वीचे सगल्या राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितलो.
आदार नासतल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो, ताच्या मागण्याची बेपरवा करचो ना. जबाब: सोर्बेस्पोर शिवनासान नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. जोल्मुची आसा ते नवे पिळगेन सोर्बेस्पोराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगान हें सगळें बरयलेलें आसूं दी. आपल्या उंच पोवीत ठिकाणां तान सोर्बेस्पोरान ओडोव घातलो. स्वर्गांत तान पृथ्वीचेर ताणें दयाल नदर घाली. कैद्याचें रुडोन ताणें आयकलें आनी मन्नाचें फर्मोण पडटल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब: सोर्बेस्पोर सियोनासार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. तुज्या सेवकाच्या भुरग्यांक सूख आनी शांती जिवंक मेळटलें आनी ताची संसद सदांकाल तुज्या दोळ्या मुखार वाडटली. सोर्बेस्पोराचें नांव सियोनांत गाजोवचे खातीर आनी जेरुजाल्या मदें ताची स्तुती करचे पासत देशां देशांचो आनी राष्ट्रां राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो आनी एका ताळ्यान सोर्बेस्पोराचें वंदन करतलो. जबाब: सोर्बेस्पोराच्या सियोनासान नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. उद्गार. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. सोर्बेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातये वापर म्हणे शुभ वर्तमान. जेरुजाल्यांत तावन फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. ताणें म्हणलें, पुर्वजांनी करूंक दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुनात. लोकांक आपणा सोरशीं एकठांय करून जेजून तांकां सांगलें, आयकात आनी समजून घेयात. तोंडांत भितर वेता ते मनशाक मेळो करिना, पूण तोंडांतल्यान भायर सरता तेंच मनशाक मेळयता. तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, हें तुजें उतर आयकूंक फारिसेवांक अपमान जालो म्हूण तूं जाणय. ताणें परतीपाड केलो, म्हज्या स्वर्गाच्या बापान लावूंक ना तीं झाडां एकान एक उमटोवन वेतोलीं. तांची गजाल सोडात. कुड्ड्यांक वाट दाखयतात तसले कुड्डे ते. तर कुड्डो कुड्ड्याक वाट दाखयत जाल्यार दोगूय कोणांत पडटले. सोमयाचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या इश्टानो, आमच्या गोंयांत जायत्यो चाली रिती आसात आनी ह्या चाली रितीक कितें एक तरी हेतू आसता. देर इज अ इंटेंशन बिहायंड दीस. आनीक जायते फावटी जेन्ना ह्यो चाली रिती आमी करता, थोड्यांक विचारल्यार घोडे आमकां दोन भासाचे मनीस मेळटले. थोडे म्हणटले आमकां खबर आसा त्यो चाली रिती कित्याक आसत त्यो, आनी एक्सप्लेनेशन दितले. थोडे म्हणटले ना, पुर्वजांनी केल्लें तें आमी आतां करीत रावूंक जाय.
समज कितें खबर ना, तरी पूण पुर्वजांची चाली रिती आमी पाडूंक जाय. मोगाच्या इश्टानो, हे परी आमी जियेता आसतना चाली रिती विशीं आयचे शुभ वर्तमान आनी देव जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता ताचेर लक्ष घालुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता धर्मशास्त्री आनी फारिजीव दोन पक्ष एक कागाड घेवन जेजू सरशीं येता. आनी कोणाची कागाड? जेजूच्याच शिसांची. आनी थंयसर ते म्हणटात, पुर्वजांनी केल्ले चालीक तुजे शीस पाडिनात, म्हणजे मोडटात. आनी ह्या उदाशी ही कागाड. तेन्ना जेजू लोकांक एकठांयता, तांकां कांय सांगना, पूण लोकांक एकठांयता आनी तांकां सांगता, जें कितें तुमच्या तोंडांत वेता तें तुमकां वायट करिना. जें कितें काळजांतल्यान भायर सरता, भितरल्यान भायर सरता, तेंच की तुका मेडें करता. मोगाच्या इश्टानो, ही एक चाल हात धुवपाची एक बरी संवय कशी. कारण इस्रायलांत आमी पळयत जाल्यार त्या वाठारांत थंयसर जेन्ना तूं भायर सरता आनी भितर येता म्हणल्यार तुज्या आंगाक मेळ लागतालो, जावं ते हातीक आनी पांयांक वो पांयांक. आनी ह्या पासत थंयसर भायर उदक दवरलेलें आसता, चाली प्रमाणें तें धुवचें, धुवून भितर सरचें, नितळ जावन भितर सरचें. जेजू हाचेर आड आसा काय? हाचेर तो शिकोवन दिता काय? पूण मोगाच्या इश्टानून नदर मारची गरज की जेजू ह्या चालीचेर घडयेक आड आसचो ना. कारण ती चाल बरी, पूण तो भर कित्याचेर घालता? ह्या चालीचेर न्हय, पूण मनशाच्या भितर जें कितें आसा ताचेर भर घालता. आनी भितर कितें जें आमकां दिश्टी पडना, आमचें काळीज, आमचें अंतस्कोन, आमचें मन, आमची चिंतना. आनी ही नितळ दवरूंक सांगता. त्या पासत तो म्हणटा, भायल्यान जें कितें भितर वेता तें आमकां मेडें करिना. म्हणटच आमी कितेंय खावंक जाता, कितेंय पिवंक जाता, पूण जें कितें भितरल्यानसान भायर सरता तें की नितळ आसूंक गरजेचें. तर मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दिसा आमी कितें संदेश घेवया? आज आमच्या जिविताचेर लक्ष घालुया आनी चवकशी करुया. आमच्या भितर आसा त्यो वस्तूंची आमी काळजी घेता काय, वो भायल्यान आमची कूड बरी दिसोंक, बरी नेटोवंक, ताचेरूच आमचें लक्ष आसा काय? कारण जेजू म्हणटा भितरल्यान तें उदीक गरजेचें. भितर आत्मो आसा, निर्बेल जावंक जाय, स्वर्गार पावूंक जाय, ही आमची इत्सा जावंक जाय. त्या बाबतीन आमी कितें करता काय? आज आखी पवित्र सभा बागेवन जो आमारी वियानीची परब समोरपता. आनी आज ह्या शारांत ह्या व्हडा बागेवंतान, व्हडा मनशान, ह्या यादनिकान कोण परी हे लोकांक परतून देवा सरशीं हाडली. जावं पवित्र साक्रामेंता उद्देशीं साक्रामेंता बरेन वेळ सारून, जावं कुमसारा उद्देशीं, जावं मिसाचे भेटे उद्देशीं लोकांची काळजां जिखून परत तांकां देवा सरशीं व्हरूंक ताणें जायती तजवीज केली, जायते त्याग सॅक्रिफीस केले. आनी ह्या पासत आज ताचो उगडास करता आसतना आमचे पासत मागूंक लायता. कारण आमी यादनीक हांगासर तुमच्या आत्म्याचे सेवे पासत आसात. कुडीचे सेवा तुमी सगळीं बेस बरे तरेन करतात, पूण तुमची आत्म्याची सेवा करून तुमचे आत्मे स्वर्गाक पावूंक होच आमचो वावर, होच आमचो आवडो. तर आमच्या पासत मागता आसतना तुमी तुमचेय पासत तुमच्या आत्म्या पासत कितें तरी करूंक आमकां कृपा फाव कर म्हूण हे पयत मिसाच्या बलिदानांत खोतखोत्यान मागुया. पेटोवणे वेल्यार गायन गावया. C14 देणी आमची, पेज 34. C14 पेज 34. Jesus,
Solo odoloro Gesù ci cutosadoro Am capotul domentoro Gesù am ce calzatoro म्हज्या भयणी बाबांनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात हे तुमच्या आजातले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या सारके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा भाग्यवंत जो आमारे वियानीचो नव्यान उगडास करून तुका आमी भेटयता ह्या दानाचेर स्वर्गारतावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी तातूंत वांटो घेतल्यांक आमकां सगळ्यांक पातकांतली निवार आनी सर्गीच्या जेवणाक तादोशी कर म्हूण तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काड जावं बारात आमी ती सर्वेस्पराक आयोगाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काडी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जो आमारे वियांनी तुज्या भक्ताचे परबेन तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय अशें ताच्या भाग्यवंत जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यान उजवाडायताय आनी आमच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो खूब तुझे मरण आमी समरता आणि तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन पण ओळखता देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोरवणेची खालस पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान ओतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोन दुतां आनी सर्व खाडे तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां वगस आनी आमकां तळण्यांकपणां दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुखी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळयात
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एकू तोर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेल्यार गायन गावया. D21 जेजूशी येयात, पेज 58. D21 पेज 58. Amco viswas,
सगळी उभी राहूया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, धर्मताचे परगोटणेन शिकयलोलो आनी बागीवंचो आमारे वियानीन शिताबेन सांबाळलोलो भावार्थ आमी सगल्यांनी संस्कारणे वरवीं आमचे थंय वाडू घेतलोलो तो आमचे थंय वाडू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मोगाच्या भयणी भावानो, पादविकार फादर कायतानाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देवाचो उपर आशिर्वाद तुमचेर मागता. कारण आयच्या दिसा तुमी आमच्या पासत मागलें मिसाच्या बलिदानांत. आनी हांव म्हणटलो आमची समोरमणी तालिगांवच्या गांवांत हे आमच्या फिरगोजेंत 9 तारखेर आसा. म्हणटच आख्या समानभर आमच्या पासत मागत रावचें, सदांच मागात आमच्या पासत. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. अनेक स्वर पदवेदार देव बाप, अनेक पूत, अनेक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिगेलीक सामिगेल महाबडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोट्यापणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं पृथ्वीच्या दरबाराच्या कौराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या कोट्या आत्म्याक यमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक झडपडटात. आमेन. शेवटाक गायन गावुया F17 पवित बेट मिसाची पेज 93. F17 पेज 93. पवित बेट मिसाची